ते माझे हे बरोबर नाही. नाही हॅलो यू कॅन स्पीक ऑन नो यू कॅन स्पीक ऑन डिमांड्स पक्षाचा प्रश्न नाही यू कॅन स्पीक ऑन डिमांड यू कॅन स्पीक ऑन जनरल डिस्कशन यू कॅन स्पीक ऑन ट्यूसडे यू कॅन स्पीक ऑन ट्यूसडे ऑन डिमांड स्टार क्वेश्चन नंबर 2 हो प्रश्न आमचा स्टार क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न आणि आम्ही पहिली बसून या शेतकऱ्या कलर क्वेश्चन कलर क्वेश्चन खातीर हो प्रश्न येवपाच जाय आशिल्लो. No. You can speak on discussion. You can speak on demand. Because I may be permitted to ask. Already half an hour is over. Ani. 4 वर्षा फॅक्टरी बंद आसा. 4 वर्षा I may be permitted to ask question today. फॅक्टरीची मोकरी करून उडयल्या. 4 वर्षा फॅक्टरी बंद करप. 4 वर्ष तुम्ही किती करता? फॅक्टरी कशी बंद Half an hour करता? discussion already over. नुकसान कशें करता? आमकां सांगा. आमकां आन्सर जाय. शेतकऱ्याक त्रासा उडयल्या ह्या लोकांनी. मंगारा उलय. शेतकऱ्यांक त्रासा उडयल्या. शेतकऱ्यांक त्रासा उडयल्या. डिस्कशन उलय. सर आज भारत बंद 4 वर्सां ह्या लोकांनी त्रासा उडयल्या. शेतकऱ्यांनी भारत हो बंद प्रश्न केला. जनतेचो आसा, शेतकऱ्याचो आसा. मोगो पक्षान ताट जो केल्लो ताका कारण आशिल्लें धरण बांदल्या नंतर शेतकरी वयर सरता म्हणून हो मोगो पक्षान चालू केल्लो. House is adjourned for 10 minutes. सभापती महोदय, माझा प्रश्न असा 1C राज्याच्या कृषी मंत्र्या. Speaker sir, answer is by question. सभापती महोदय, आम्ही असे म्हणतात की भारत देश हो कृषी प्रधान देश असा ना. असं हय बरोबर न्ही. चुकता जाल्यार सांग तू. कृषी बदल भारत हो कृषी प्रधान देश असा. तातूं भितर गोंय प्रदेशूय होय कृषी प्रधान राज्य आसा. आता ह्या गोंया भितर संजीवनी साखर कारखानो ज्या बहुउद्देशीय संकल्पनेंतल्यान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या कार्यकाळान जन्माक येयलो, तिची जी कल्पना असली ती कल्पना शेतकऱ्यांचें उत्थान करपा खातीर, शेतकऱ्यांच्या उपजिविके खातीर, शेतकऱ्यांचो जो उपजिविकेचो प्रश्न आसा आनी शेती ही एका संपन्न अवस्थेक हाडपाक ज्या उद्देशान ह्या प्रकल्पाची स्थापना जाली. आज जर पळयलें गेल्यार केवळ गोंया भितरच न्हय तर संपूर्ण भारत देशान शेतकरी एक संभ्रमावस्थेत सापडलेलो दिसून येता. आज सबंद देशा भितर संप मोर्चे दिसागणीक वाडले वयतात आनी आमी ते दोळ्यांनी पळयता. म्हजो सांगपाचो उद्देश म्हणटा तो इतकोच की ज्या उद्देशान ही संजीवनी साखर कारखानो स्थापन केलो गेलो, आज त्या कारखान्याची अवस्था कितें आसा, त्या कारखान्याची जी अवस्था आज ह्या पेपराचेर सांगेतील ऊस उत्पादक पुन्हा एकदा संभ्रमावस्थेत अशें म्हणून हें आयला, लेख आयला. सांगेतील अशें म्हणलां न्ही हांवें. सांग्यातले आतां कोंकणीन सांगता, सांग्यातले ऊस उत्पादक हे संभ्रमावस्थेत म्हणजे तांकां कितें करचें तें कळना. हे संभ्रमावस्थेत सापडलेले आसा की कित्याक लागून तांकां तुमी पयशे दिवंक ना. एक्चुअली फेब्रुवारी म्हयन्यान तांकां पयशे मेळपाक जाय. आज मार्च सोंपत आयलो, आजून तांकां पयशे मेळूं ना. सरकाराक ह्या शेतकऱ्यांचें कांय पडलेलें ना काय कितें. खरें आमी हे बहुजन कश्टकरी समाज, शेतकरी समाज व कश्ट करपी समाज आसा आणि ह्या कष्टकरी समाजाचे ह्या सरकाराक कांय पडलेलें ना काय कितें.
आमचे कृषी मंत्री बाबू एक बरे मनीस आसात आनी तांकां शेतकऱ्या बद्दल कळवळा आसा हें म्हाका खबर आसा. हांव तुमकां सांगूंक सोदता बाबू की आतां एक कमिटी स्थापन केल्ली गेल्ली. आतां ही कमिटी कित्याक स्थापन केल्या? शेतकऱ्यांच्या हिताक लागून काय तुमचे कोण लिडर बी आहात त्यांच्या उत्थानाक लागून अशें कितें आसा काय कितें? फाटीं एका मनशाक 5 कोटी दिल्ले गेले. आतां ते 5 कोटी वसूल करपाक कितें स्टेप्स घेतले गेल्या हो एक प्रश्न आसा. दुसरें म्हणजे हे डेक्कन सुपर टॅक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन पुणे ही जी कमिटी सिलेक्ट केली गेल्या ताका कितके पयशे पे केले वयता आनी ते जे 5 कोटी तो कोण मनीस घेवन पळो ते वसूल करपाक सरकारान कितें स्टेप्स घेतल्या? आतां हांव आशा करता की हे डेक्कन काय कितें म्हणटा पळय तें अशेंच करिना न्हू हेचें म्हाका जाणून घेवपाक जाय. स्पीकर सर, माननीय सदस्य विनोद पालेकरान जो प्रश्न विचारला हो खूप महत्वाचो. कित्याक संजीवनी कारखान्या बद्दल सगळे गोंयच्या लोकांचे लक्ष लागलेले आसा की संजीवनी कारखानो जो 1972 सुरवात जाल्लो आनी ती स्थापना जाल्ली, पूण सुरवात जालो तो मागीर 73-74 क्रशिंग स्टार्ट जाल्लें आनी तेन्ना साकून आतां पर्यंत ह्या कारखान्याची सगळ्यांक इतिहास खबर आहा की एक 4 मत आसा. आमी मिटींग खूब घेतल्यो, खूब मुख्यमंत्र्यान मिटींग खूब घेतल्यो. काही शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी काही प्रमाणे वेगळी आशिल्ल्यो, शेतकरी संघटना जी आसा अखिल गोवा तेंची काही मागणी वेगळ्यो आशिल्ल्यो आनी ताका लागून वेगवेगळी 2 आमी ऑप्शनां दिल्ली. त्या ऑप्शना भितर अजून तेंचें कन्क्लुजन सारकें जालें ना. म्हणून तुमी आनीक पयलीं म्हाका प्रश्न विचारलो तो शेतकऱ्यांचे पयशे उरले हाजेर हांव तुमकां सांगता की मुद्दम जावन शेतकऱ्यांचे पयशे हांगा सरकारान दवरले ना. तांकां ज्यो दोनी हें केल्ल्यो की तुमकां दोनी संघर्ष समिती आनी ऑल गोवा समितीचे जे कितें म्हणलें तें तुमचे भितर बसोवन तुमी हाजेर तोडू काडा आनी आमचे फुडें या. आमकां पयशे आमी 10 कोटीचे प्रोविजन आमी रेडी दवरले आसा. 9 crore समथींग आमकां दिवपाक पडटात. पयशे आमचे रेडी आसा. ताबडतोब इंस्ट्रक्शन दिल्ले आसा टायम टू टायम तुमी बील सबमीट करा. म्हणजे कितें फॉर्मुला आहा तो फायनलायज करा. काही जाणांची म्हणणे आहा 3000, 2800, 2600 हो एक फॉर्मुला आहा. दुसरो फॉर्मुला आहा तो 3600चो दुसरो फॉर्मुला आहा. हे दोनूय फॉर्मुल्या भितर शेतकऱ्यान ठरोवपाक जाय खंयचो फॉर्मुला आपल्याक हे घेवन फुडें वचपाक जाय. तांकां लागून पयशे उरलेले आसा. पयर सुद्दां संजीवनी कारखान्या भितर आमी वचोन काही कारणान 50,000 जमनी कडेन ऊस उत्पादन करपाक सुरवात केल्या. तेन्ना सगळ्या शेतकऱ्यांक आमी हेंच सांगलां की तुमकां लागून हें थोडेशे कळाव जाता. कित्याक शेतकऱ्यांक पयशे दिवपाचो टायम टू टायम आतां गेले हांव 1.5 वर्स कृषी मंत्र्यान आतां पळयता जेन्ना शेतकऱ्यांचो प्रश्न येयल्लो आसा केन्नाच तांकां दिवपाक फाटीं फुडें आमी सरली ना. जे कितें तांकां जावं ते स्टँडींग क्रॉप जावं ते मागीर लुकसाण भरपाक जाय, सपोर्ट प्रायस जावं हार्वेस्टींग करपाक जावं सगळे पयशे जे आसात तांकां टायमार दिल्ले आसा. म्हणून पयशे आतांसो थोडे उरलात ते हाजे खातीर उरले नात, फक्त ते अजून थल्ले ना म्हणून उरलेले आसात. म्हणजे संजीवनीक परत एक फावटी आमकां संजीवनी दिवपाचें आसा आनी त्या माध्यमांतल्यान काम चालू आसा. तुमी आनीक उल्लेख केलो आसा की शुगर कॅन फार्मर्स फॅसिलिटेशन कमिटी आमी केल्ली आसा. ही कमिटी केल्याक ती इतल्या खातीर केल्या की हेका संजीवनी दिता आसतना खंय तरी कॉर्डिनेशन जावचें फार्मर्सा भितर फॅक्टरी भितर की फॅक्टरी इतली पयलींची फॅक्टरी ती आनी ती पयलींची आसले कारणान खंय तरी ताका कशे पद्दत उबी करतना कसली कठिनाय येवं शकता, कितें डिफिकल्ट येवं शकता हाजे खातीर ही आमी कमिटी केल्ली आसा आनी ती कमिटीचे टायम टू टायम मिटींग चालू आसात आमी हे चलता. पूण संजीवनीक खऱ्या अर्थान संजीवनी दिवपाचो सरकाराचो प्रामाणीक मत आसा आनी त्या प्रमाणे वाटचाल चालू आसा. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हें जें उत्तर मंत्र्यान दिलां हें उत्तर बरें रिविलींग आहा. रिविलींग म्हणल्यार हातूंत खूब भायर सरता. पयलें म्हणल्यार मंत्री म्हणटा एट सबसेक्शन के क्वेश्चनाचे सबसेक्शन केआचेर तूं म्हणटा की देर इज नो प्रपोजल टू हँड ओवर दीस संजीवनी फॅक्टरी टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. तूंच म्हणटा. तूं हें आन्सर कशें दिता तें म्हाका प्रश्न पडलो पयलो. हें तुवें खरें आन्सरूच दिवप न्ही, कायद्यान तें कोऑपरेशनान आन्सर दिवप. आतां पूण प्रॅक्टिकली एग्रीकल्चरा कडेन कांय तें येवंक ना. हें तुमचें आन्सरूच सांगता. तुमचें आन्सर म्हणटा देर इज नो कॉन्क्रीट प्रपोजल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ शुगर फॅक्टरी टू इम्प्रूव द क्वॉलिटी एंड क्वॉन्टिटी ऑफ प्रोडक्शन. हें एक. दुसरें
government has issued a notification number 23/1 of 87 dated 12/10/2020 to transfer Sanjeevani sugar factory and other similar factories by whichever by name हे कितें from Department of Cooperation to Agriculture. आणि ताजे फुडें तूंच म्हणटा की there is no proposal to hand over this to Agriculture Department. So Speaker sir, first of all, Agriculture Minister last cabinet meeting मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना ताजे घरान जाल्ली 19/2/2019 म्हळ्यार 19th of February 2019 तेन्ना एक कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें की हे संजीवनी फॅक्टरी कोऑपरेशना कडच्यान एग्रीकल्चरा कडेन येवची. कित्या खातीर की ती जर रिवायव करतले जाल्यार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेन 70% ग्रांट मेळूंक शकतात, ग्रांट लोननी, आनी खूब पयशे जाय ही फॅक्टरी नवी करतले जाल्यार. ही फॅक्टरी गेल्या 2 वर्सांन हांवें तेन्ना म्हणिल्लें, म्हजो स्टेटमेंट आहा तेन्नाचो, हांव आतां पळयतालो टायम्स ऑफ इंडियाचेर वाचतालो की ही फॅक्टरी कोमान आहा म्हणून. ह्या 2 वर्सांत तुमी ही फॅक्टरी मारली, पेशंट मेलो कसो? इट इज नो लॉंगर क्रशिंग केन. हें स्पीकर सर पयलें आसा. सो भाऊ साहेब बांदोडकराची लिगसी म्हणजे कितें आहा ती तुमी काबार केली 2 वर्सां. फर्स्ट हें तुमी एडमीट केलां. दुसरें म्हणल्यार स्पीकर सर, जेन्ना तुमी उलयतात की ह्या फॅक्टरी खातीर आमी पयशे दिवपाक तयार आहा, 2 संघटना आहा, 2 संघटनाचे भितर तांचे भितर एकवट जावंक जाय आनी मागीर आमी पयशे दिवपाक तयार आहा. तुमी कितें दिताले? तुमी कितें दिवंक सोदतात आनी आमी कितें दिताले? आमी दिताले 3,000 रुपया पर मेट्रीक टन, तातूंत 1,200 रुपया कांड्याचे, 1,800 रुपया अश्युअर्ड प्रायस आनी 600 रुपया हार्वेस्टिंगाचे. म्हळ्यार 3,600 रुपयांक तुका उशिकाणो तो फार्मराक मेळटालो. आय विल एग्री दॅट इफ यू कंपेर खानापूर, कर्नाटका, हें दीस इज द हायेस्ट रेट. इतले वयर आनी रेट मेळूंक शकना. सो तुमी शेतकऱ्याक प्रोटेक्ट करूंक सोदताले. तुमी न्ही, आमी. तुमी कांय पयशेच दिले ना. तुमी हांगा सांगला की आमी दिवंक ना म्हणून पयशे. आयक दिले. सेकंड स्पीकर सर, तुमी म्हणलां एंड ऑफ मार्च आमी दितले म्हणून फॉर द नेक्स्ट 5 years. आतां एंड ऑफ मार्च जालें, खंय कितले पयशे दिले तुवें? 1 रुपया दिवंक ना. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार अशें आहा की ह्या फॅक्टरीक तुमी आतां एक कमिटी केली. कसली कमिटी ही? फॅसिलिटेशन कमिटी. फॅसिलिटेशन कमिटीचो चेअरमॅन कोण? शेतकरी. 600 शेतकरी आहा गोंयांत. शेतकरी 600 आहात, 750 हेक्टर रोयतात. शेतकरी कोण रे तो चेअरमॅन फॅसिलिटेशन कमिटी? स्पीकर सर सांग मातशें. हांवें विचारूंक ना म्हणून विचारता. चेअरमॅनान नांव कितें? शुगर केन फार्मर्स फॅसिलिटेशन कमिटी. गव्हर्मेंट इज असेसिंग द पॉसिबिलिटी टू रिस्टार्ट द शुगर मिल. Government has constituted sugarcane farmers facilitation committee to resolve the various hardships faced by the sugarcane farmers. कोण तो चेअरमॅन? पहिली सप्लिमेंटरी म्हणजे ना विचार सांग बरं, नाव सांग बरं. सांग बरं, नाव कळूंक नाका. हांवूय आशिल्लो एग्रीकल्चर मिनिस्टर. असा रिप्लाय हा म्हणजे कोण रे? नाव कितें ताजें? सांग पाय चेअरमॅन. हा? कंप्लीट कर, हांव रिप्लाय येता. स्पीकर सर, नाव जालें. कोणाक रिहॅबिलिटेट करूंक दिवंक ना न्ही. कित्याक स्पीकर सर, अशी एक केस जाली की हो उशिकाणो कापपाक, हार्वेस्ट करपाक टोळी म्हणून येता, टोळी. हे टोळयेक एका ऑफिसरान 5 कोटी रुपया दिले. सर त्यांनी स्पेसिफिक प्रश्न किती आहा पळय न्हू तो विचारचो, दिवपाची सरकार. विचारलो मग नाव कितें म्हणटा पयलो सर? ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर कमिटीचो चेअरमॅन. थँक्यू. हे सांगपाक कित्याक कशा प्रॉब्लेम कितें जातालो? 15 मिनटां उलयतलो आनी मागीर एक सांग म्हणटलो. ते नाका, त्यांनी स्पेसिफिक सांगता. 5 कोटीचे तो सांगता पळय न्ही, 5 कोटीचे हांव सांगता, तेजेर कंप्लेन फायल जाल्या. तुम्ही पोर्तो घेतलो ताका? कोणाक? विजिलन्स केस घाल्ली त्या तुका तुवें ताका पोर्तो घेतला. कितें उलयता? 5 कोटी हा पळय न्ही, कंप्लेन फायल आहा, केस चालू आसा. केस चालू आहा. कसली केस चालू आहा? तुवें ताका पोर्तो घेतलो, रिइन्स्टेट केलो. स्पीकर सर, फटाशो फोडटा हांगा असेंब्लीक. स्पीकर सर, ती केस चालू आसा अजूनय बी. स्पीकर सर, हांव फुडें ताका विचारूंक सोदता, ही जी डेक्कन म्हणून तुवें हाडल्या, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजीस असोसिएशन, हें ऑन वॉट बेसीस तुवें चूज केलें? आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या हातांत ही फॅक्टरी ना. तुमी ते डेक्कन शुगराच्या हातांत दिवपाचें बी आहा काय कितें? काय तुमचो दोळो 125 हेक्टर जमनीचेर आहा
कित्याक 125 हेक्टर जमीन आहा ह्या फॅक्टरी कडेन, ती सायडीन आहा, त्या जमनीचेर बी प्रॉपर्टीचेर बी तुमचो दोळो बी आहा काय म्हणून हो म्हजो क्वेश्चन. कित्याक प्रॉपर्टीचेर खूब जाणांचो दोळो आसता हांगा. स्पीकर सर, माननीय सदस्य विजय सरदेसाईन जे विचारल्या प्रमाणे शुगर केन फार्मर्स फॅसिलिटेशन कमिटीचे चेअरमॅन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर असतात आणि ताका बाकीचे मेंबर आसात. आमचो सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकर आसा, आदलो आमदार वासू मेंगांवकर आसा आणि बाकी सगळे फार्मर आणि बाकी सगळे फार्मर्स आसात, सगळे फार्मर्स आणि नरेंद्र सावयकर फार्मर शुगर केन फार्मर. बरें खुश. ओके गुड. बरें 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 व्हेरी गुड. फार्मर व्हेरी गुड. ताका बी दिवपाची करूंक ना मरे फॅक्टरीज, कित्याक तुज्या हातान ना दी तुज्या हातानूच ना दी, सांगता. ताज्या हातान वचत रिहॅबिलिटेशन म्हणून. म्हणटकीच ही कमिटी काडपाचो उद्देश सरकारचो इतलोच की हे परत पुढे सांगता संजीवनीक खऱ्या अर्थान संजीवनी दिवपाचें काम जे आसा ते डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान घेतलें आसा आनी हाजे खातीर सरकार कारखान्या बद्दल परत कारखानो उबो जावचो. कारखानो उबो करता आसतना सुद्दां कितें कितें डिफिकल्टी येवं शकता. कित्याक कारखानो जो आसा तो खूब पयलींचो, कितलीं वर्सां जाल्लीं आसात, तेजे खातीर तो परत त्याच कंडिशनाचेर येता आसतना तोच कारखानो चालू करून परत उजच तशें हें करप काय कितें. दुसरो प्रश्न आयलो तो इथेनॉल. हाजो प्रश्न कितें आयलो की बाकीच्या आख्या देशाक मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलाचें हें चालू आसा आनी ताका लागून सद्या हा तो कारखानो उबो करून परत ऊस उत्पादन ऊस जशें साखर काडी तशें साखरेकच वचप काय हो प्रकार म्हळ्यार इथेनॉल वचप, हे एक दोन प्रश्न आसात. कित्याक शेवटी शेतकऱ्यांक ऊस उत्पादन करपाक दिवपाक जाय आनी त्याच बरोबर ते फॅक्टरीन चलपाक जाय. दुसरें डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी एसोसिएशन जे आसा ते पुणेचे, तांकां अजून तशें तांकां स्टडी करपा खातीर हें केल्लें आसा. तांकां अजून कांय दिल्ली ना, कोणी पयशे दिल्ले ना, कांयच ना. ना पूण तांकां ऑन वॉट बेसीस तुमी ताजे ते नांवाचेर पावले? कोणे तुमकां रिकमेंड केलें? जेन्ना काही कडेन वचून हे कमिटीनी पाहणी केल्ली आसा, इथेनॉल कंपनी ज्यो बरी चलतात, जे कारखाने चलतात, हांगा पाहणी केल्या. त्या पाहणी करतना तिची उभारणी कोणी दिल्या, कोणी सपोर्ट केला, कोण हे फिल्डा भितर एक्सपर्ट आसात, अशा लोकां कडच्यान तेजो हेल्प घेवपा खातीर स्टडी करपा खातीर केल्ले आसा. हाजे खातीर कोणी पयशे कोणाक दिल्ले नात. म्हणजे हे सगळे उद्देश इतलो आसा की खंय तरी हे कारखानो जातलो बेगीन चालू जावचो, होच उद्देश आसा. दुसरें तुमी म्हणलें की पयशे आमी दिले ना म्हणून, हें चुकीचें. पयशे ह्या वर्साचे दिवपाचे उरला. गेल्ल्या वर्सा आमी दिले, गेल्ल्या वर्सा 600 रुपये हार्वेस्टिंगाचे पयशे दिले आणि सपोर्ट प्रायस जो 1800 रुपये तेय दिले, 1200 रुपये तेय दिले आणि स्टँडिंग क्रॉपाचे 80 लाख ते सुद्धा दिले. म्हणजे ऊस जे कापप जालें ना त्याचे सुद्धा पयशे दिले. म्हणजे गेल्ल्या वर्साक जे पयशे आसा ते दिले आमी, ह्या वर्साक उरला ते थोडे हे कन्फ्युजना खातीर उरले आसात. स्पीकर सर, एक आन्सर आसा. आन्सरान ताणें दिला की प्रोडक्शन टायम इज डिसेंबर टू मार्च. पयलीं एक तथ्य अशें आसतालें, पयलीं एक सिस्टम आशिल्लो की 75% हार्वेस्टिंग जातकर शेतकऱ्याच्या हातान पयशे मेळटाले, 25% चवथीक मेळटाले. चवथीक बेगीन न्ही. पूण दीस वॉज द कन्वेन्शन फॉलोड बाय द देन गव्हर्मेंट. आतां हें कन्वेन्शन आमी एंड ऑफ मार्चाक आहा. आज तारीख 26 मार्च. सो आय एम नॉट आस्किंग समथींग विच इज आउट ऑफ द युअर आन्सर इट सेल्फ सेज एंड ऑफ फेब्रुवारी. म्हणून म्हजो क्वेश्चन सारको आहा. स्पीकर सर, हेजेर हांव थोडक्यात सांगता. त्या संजीवनीच्या कमिटी कडेन हांव 3 फावटी बसलो. त्या संजीवनीच्या कमिटीक प्रपोजल दिलो की ऊस जो आसा हो ऊस तुमचोच, तुमीच कट करपाचो. पयलीं जो जाका 2600 रुपया पेमेंट करी, ताज्या ऐवजी आमी 3000 रुपया पर टन एवरेज फाटल्या 5 वर्सांची काडून तुमकां पेमेंट करता. हेजेर तुमी एग्री दिया, जेणे करून आमी तुमकां आनी हार्वेस्टिंग आनी हे ते पयशे दिना. 3000 रुपया पर टन डायरेक्टली ऊस तुमी मारा, तुम्ही फॅक्टरीक घाला आणि उसाचे पयशे येताय ते तुमकां घेया, सरकाराक नाका. बरोबर आसा. आणि 3000 रुपया जेणे करून आज शुगर फॅक्टरी बंद आसा, उसकारा खातीर ह्यो केल्ली स्कीम. ताज्या उपरांत आमी सांगलें की 5 वर्सांनी 3000 रुपया फर्स्ट इयर, सेकंड इयर 2800, 2600 आणि 2400 ह्या पद्दतीन आमी विड्रॉ करता. ओके. आणि दुसरें हितूंतल्यान सबसिडी विड्रॉ करता. संजीवनी खंयसरूच बंद पडची ना, संजीवनी चलतली. ताज्या फुडें जो आसा तो तुमी संजीवनी ऊस 5 वर्सांनी घालपाचो. तेजो रेट मेकानिजम ठरोवपा खातीर फक्त सरकार इंटरवीन करतलें. तुमकां रेस्ट ऑल द सबसिडीज ऑफ द एग्रीकल्चर, तुमकां WRD ज्यो उदकाच्या बाबतींत, शेताच्या बाबतींत ज्यो सबसिडीज आहा त्यो चालू उरतल्यो. आतां हो प्रपोजल दिल्या उपरांत काही शेतकऱ्यांनी परत आंदोलन सुरू केलें. परत म्हयनोभर आंदोलन सुरू केल्या उपरांत परत ते प्रपोजल घेवन येयले, नाका आमकां 3600 रुपया रेट म्हणून. पळयात, 3600 रुपया रेट सांगता कोणी. हांवें म्हटलें बरें आसा, तुमकां तुमची कमिटी सांगता 3600, हांव 3600 दिता. ऊस आतां आमचो जालो. बरोबर आसा. ऊस म्हणटा तुमी आमकां दिया, आमी फॅक्टरीक घालता म्हटलें. आनी जो लायता तेकाच पयशे मेळटले. फुडल्या वर्सा जर ऊस लावंक ना आमी पयशे दिना.
हेजेर परत ती कमिटी परत येयली ना ना म्हणपालें हें आतां नाका म्हणपालें तुवें पयलीं दिल्लो तोच प्रपोजल बरो म्हणपालें आतां तो प्रपोजल दी म्हणपालो की आमकां म्हणपालें हो दुसरो प्रपोजल जो तुमी परत 3,600 रुपया एकदां लायता आनी दिता पळय न्ही हो प्रपोजल आमकां नाका आमी म्हटलें तोय आमची रेडी आसा 3,600 रुपया दिता फुडल्या वर्सा जो आहा पळय न्ही फुडल्या वर्सा तेजेर प्रायजाचेर आमी परत उलोवया आनी त्या प्रमाणे प्रायस कितें तो ठरोवया हो प्रपोजल ताका दिता तुमी सांगलें तुमी रायटिंगान दिया म्हणून परत ही कमिटी परत येयली आनी आमकां दुसरो प्रपोजल मान्य ना तुमी पयलीं दिल्लो तोच प्रपोजल मान्य आसा आमचे ठीक आसा पयलीं दिल्लो तो प्रपोजल मान्य तुमी सगळ्या शेतकऱ्यांक एग्री करा इन रायटिंगान तुमचो कन्सेंट टर्म दिया आमी एग्री आहा पयल्या प्रपोजलाचेरूय बी पयशे उरल्या पयशाची फायल आयजूय हांगा आसा तुका सांगता आत्तां सायन मारली हांवें तुमी खंयच्या तरी एका प्रपोजलाचेर एग्री जाया अकॉर्डिंग टू दॅट पेमेंट म्हाका मार्च एंडींग एकूच मिनिट मार्च पर्यंत नाही हे तुझ्या आन्सरानूय आहा स्पीकर सर हे आन्सरान एकूच मिनिट रे एकूच मिनिट रे स्पीकर सर एकूच मिनिट मुख्यमंत्र्याक हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आय एडमीट that the rate that you are giving them is one of the best rates, is the highest rate. I also know. Because sir, आता दुसरी वस्त आहा हे शेतकरी जे एजिटेट करतात ते खंय एजिटेट करतात चड करून सांग्यार हय तुंय गेला हांवूय गेला सगळे गेल्या थंय सांग्याचो आमदार ते कमिटीन कित्याक ना आसा हय आहा रे तुजो सुभाष फळदेसाय आहा तवडकर आहा पूण तो ना सांग्याच्या आमदार हांवें वाचिल्लें आहा थंय हांव वाचूनच उलयतां चॅक कर तो ना थंय ताका ते रिवायवल करपाक तुम्ही ताका कित्याक घेना लोकप्रतिनिधी तुमचे बरोबर आहा तोच लोकप्रतिनिधी हे कसले राजकारण कशें करता तूं हातून खंयची कमिटी वाचता तो ना तातून प्रसाद आसा खंयच्या हातून आहा रे एसोसिएशन कमिटी हा रे तो त्या हातून ना पळय चॅक कर जी कमिटी तुम्ही केल्या आयकाय पयले कमिटीक प्रसाद गांवकार मिटिंगेक प्रेझेंटूय आसा हय रे. गव्हर्नमेंटान कमिटी रिवायवल काडल्या तितून आमदार प्रसाद गांवकार आसा खंयच्या कमिटीन ना तो खंयच्या कमिटीन तुजो फळदेसाय तवडकर आहा खंयचे हे पळय मरे सगळ्यांची नांवां आसा स्पीकर सर एक जे हे आतां केलां तुका फुडें सांगता 5 कोटीचें जे आमी कापपाचें आयलें पळय ताचें कशें जातलें पळय आतां कितें करता तूं केन घेना तूं म्हणटा आमी इतले पयशे दिता तूं जाय तें कर केनाचें जाय जाल्यार काडून उशिकाण रोस करून विक हय ना जाल्यार व्हर आनी खानापूर वीक ओके आतां अशें जावपाचें आहा की एक मनीस सगळो केन कलेक्ट करतलो तो व्हरतलो आनी 1,000 रुपयांक विकतलो आनी 200 रुपया आपलें कमिशन दवरतलो 5 वर्सां आयक त्या शेतकऱ्याक सांगल्यार तूं विकूंक चल मरे खानापूर स्पीकर सर आयक 5 वर्सां विदाउट कॅन यू अफोर्ड दिस हें स्वयंपूर्ण तुजें अरे स्वयंपूर्ण म्हळ्यार कितें काय गांजा रोवपाचें तें थंय अरे गांजा लावपाचें मागीर कितें तुका सांगला ऊसकारान आपलो ऊस व्हरत आपूण 5 वर्सां तूं 5 वर्साचो इंटरवल दिता फॅक्टरी जिती करपाक 5 वर्सां जाय तुका अरे आमी तुका परत सांगता हांव फॅक्टरी जिती करपाक 5 वर्सां नाका फॅक्टरी आमी 5 वर्सांची कित्याक दिता तुमी 5 वर्सां आमी 200 रुपया कमी करतले 200 रुपया 5 इयर प्लॅन कित्याक दितात स्पीकर सर थोड्या जाणांचो प्रपोजल आमकां उसा वयल्यान शिफ्ट जावपाक जाय शेतकऱ्यांचेच आसा आमकां ऊस लावपाचो गांजा रोवपाक सोदना ते तेंचो प्रपोजल आहा तेचे प्रपोजल सायन केल्ले गांजा रोवपाक सोदना ते गांजा रोवंक सोदना ते रोवपाचो विशय ना रे हांगासर ऊसच रोवपाचो विशय आहा प्रसाद गांवकार प्रसाद गांवकार स्पीकर सर आय वयरा मरे हा सप्लिमेंटरी ढवळीकर स्पीकर सर सुधीर ढवळीकर वयरा स्पीकर सर राव रे स्पीकर सर म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो आज शुगर फॅक्टरीचेर म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो स्टार्ट क्वेश्चन नाव तातूंत हांवें प्रश्न विचारलो वेदर गव्हर्मेंट हॅज टेकन एनी स्टेप्स टू रिपेअर ऑर रिप्लेस द मशिनरी एट द संजीवनी तुजो म्हाका रिप्लाय आसा द वर्क ऑफ रिपेअर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कारखाना मशिनरी हॅज नॉट येट स्टार्टेड गव्हर्मेंट वील कंडक्ट ए टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी टू अंडरटेक द रिपेअर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कारखाना हाका कितें टायम बाउंड तुमी ठरयलां अमक्या बाबा म्हयन्या भितर आमी रिपेअर करतले अमक्या म्हयन्या भितर कितें हाका टायम लिमीट काय ना दीस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन दुसरें म्हजे कडेन मिनिट्स आसा स्पीकर सर ती ऊस संघर्ष समितीन एजिटेशन केल्लें सांग्यार आनी त्या एजिटेशनाच्या वेळार सगळे जाण गेल्ले हांवूय पाविल्लो थंय प्रसाद गांवकार आनी हांव बरोबर आमी तांकां मेळिल्ले तांकां मागीर चीफ मिनिस्टरान तुवें आपोवन हाडलें पणजे आपोवन हाडलें आनी तांचे कडेन डिस्कशन केलें आनी तांणी जें प्रपोजल दिलें तें हांगा मिनिट्स आर सायन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द संजीवनी मिनिट्स क्लियरली से दॅट दीस हॅज बीन एग्रीड बाय द चीफ मिनिस्टर आनी दे हॅड ऑल्सो एग्रीड तातूंत भितर 3,600 रुपया पर टन तूं सांगतालो तशें पे compensation to farmers who had cultivated sugarcane for the first time during 1920 आणि 8 वर्सांची एवरेज 8 years based on the records maintained by संजीवनी साखर कारखाना ताजी एवरेज हे तुमचे मिनिट्स तुमचे हांगा सायन जाल्लें आसा म्हणजे हांव दिस इज अ डॉक्युमेंट वीच यू हॅड एग्रीड
आता तांकां पेमेंट कित्याक करना तुमी त्या पीस हांव सांगता राव एक मिनिट ना तशें चीफ मिनिस्टराचे नजरे काडटा तातूंत कितें जाता तातूंत थोडे जाण पळय आसा तांकां तुमी मातशें म्हाका दिसता हें दिता फूस लायता की मातशें हें करनाका कोण लायना? हांव सांगता तुका ते म्हाका काली मेळपाक कोण लायना? ते तुमकां सांगता हाजेर म्हणटा आमी सगळे गेल्ले पळय तेन्ना हे सगळे एग्री जाल्ले नाही सांगता कोणेच डिसेंट कर तुका सांगता हांव सांगता तयारी आसा तुका हांव सांगता आता 3,600 रुपयान फारीक करुया उसाचे पयशे तांच्या घेवन आमकां नाका फुडल्या वर्सा ऊस लायता पळय न्हू तितक्याच जाणांक तितक्याच रेट दिवपाचो तशें जाल्यार ऊस मारतलो तूं मिनिट्स ते आतां फॅक्टरीक वचना जाल्यार कित्याक रोयतले पळय 750 750 फायट फुडले जाला ऊस घेवपाची तयारी 5 वर्सां दवरल्या म्हणून आमी उसाचे पयशे जेन्ना 5 वर्सां दिवपाची तयारी दवरता मेन वायल आमी फॅक्टरी सारकी करता आमकां ऊस मारपाचो ना 5 वर्साचे प्रोविजन स्पीकर सर 750 फार्मर आशिल्ले 540 जाले कित्याक फॅक्टरी तुवें बंद उडयली म्हाका सांग ताका तुझे 2 वर्सांनी तुवें फॅक्टरी बंद उडयली हे तुमचे अचिव्हमेंट 15 कोटी रुपया फॅक्टरी खातीर ह्या वर्सा दवरल्या मिनिट्सां कितें आसा पळय हांव मुख्यमंत्र्याक नजरे काडून दिता सांगता तुझे मिनिट्स म्हणटात सप्लिमेंटरी आणि म्हणून दिवचो ना Item number 5, from harvesting season 2021-22 onwards till the factory restart, the farmers will be paid rupees 3,600 per ton on the basis of actual yield production of the farmer. Are you sticking to this? काय तुम्ही चेंज करता आता? सांगता सांगू स्पीकर सर माननीय लिडर ऑपोजिशन जे म्हणला जे शेतकरी संघर्ष समिती आणि संघर्ष समिती बसा संघर्ष समितीने जेन्ना जी रेट ठरयल्ली आमी जेन्ना सीएमान मिटींग घेवन आमी ठरयल्ली तेन्ना 3,600 रेट हे केल्ली मिनिट्साची कॉपी तुमी जे उल्लेख करता ती स्वता खुद हांव घेवन गेल्लो वाडे गांवांक आनी त्या लोकां कडेन दिल्ली तेन्ना तशीच ती दिली उपरांत मागीर त्यांची जी ऑल गोवा कमिटीची जी कमिटी आसा तेमची येवन सांगप जालें की ते संघर्ष समिती जेन्ना सांग्यार बसलेली तेन्ना तुमी मेळपाक गेल्ले हांव सुद्दां स्वता मेळपाक गेल्लो थंय मागीर तेंची ऑल गोवा कमिटी आसा ती सुद्दां तांकां जॉयन जाल्ली आमदार म्हणटू सांगेचो आसलो आमी सगळे आसले तेमी मागीर परत ऑल गोवा कमिटी येवन सांगपा लागली की आमी जे ते थोडे लोक तांकां ते समजलें ना की 3,600 जे 8 वर्साचो एवरेज काडून दिवप म्हणल्यार सुद्दां तें हें जातलें तेन्ना आमी पयलीं जे डिमांड केल्लो 3,000 2,800 तो फॉर्मुला आमकां दिवपा जाय मागीर तेंचे भितर आनी मिटींग जाली दोनी संघर्श आमच्या घरा कडेन सुद्दां एक फावटी बसलेले दोनी कमिट्यो आनी तेंचे भितर एक मिटींग जावन तेमी परत ठरयलें की जो ओल्ड पयलींचो जो फॉर्मुला आसा तोच आमकां दिया म्हणून आनी तेजी हालींच मिटींग जाली आमच्या 8 दीस पयलीं की आमकां तें हें नाका लोकां भितर कांय कन्फ्युजन आसलें तें आमी हें क्लियर केल्लें आसा पूण थोडेशे कितें 2 लास्ट तुमकां मेळ्ळे पळय ते तेमी परत सांगले आमकां परत सांगले कारणान ते उरले आसा पयशे आमी ताका लागून दवरले नात तेंचे भितर आमी पयलीं ती मिनिस्टराची कॉपी दिली खरी हांव खुद घेवन गेल्लो ती कॉपी घेवन थंय वाड्या गांवांक पण मागीर दुसरी ऑल गोवा कमिटी येवन तेमी म्हणलें की ना आमकां पयलींचेच जायी ताका लागून उरले आसा सर क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी फर्नांडीस मातशें हें बरोबर न्हय hello you can speak on no you can speak on demands पक्षाचो प्रश्न you can speak on demands you can speak on general discussion you can speak on Tuesday you can speak on Tuesday on demands start question number 2 हो प्रश्न आमचो start question number 2 तो प्रश्न आणि आम्ही पहिली बसून ह्या शेतकऱ्यांना call out question त्या खातीर हो प्रश्न येवपाच जाय आशिल्लो no you can speak on discussion you can speak on demand because I may be permitted to ask already half an hour is over Ani 4 वर्सां फॅक्टरी बंद आसा 4 वर्सां कोणीच I may मोकळी be करून उडयल्या permitted to ask question today. फॅक्टरीची मोकळी करून उडयल्या 4 वर्सां फॅक्टरी बंद करप 4 वर्सां तुम्ही किती करता फॅक्टरी कशी बंद discussion already over नुकसान कशें करता आमकां सांगा आमकां आन्सर जाय शेतकऱ्याक त्रासा उडयल्या ह्या लोकांनी मंगारा उलय शेतकऱ्यांक त्रासा उडयल्या शेतकऱ्यांक त्रासा उडयल्या डिस्कशन उलय सर आज भारत बंद 4 वर्सां ह्या लोकांनी त्रासा उडयल्या शेतकऱ्यांनी भारत हो बंद प्रश्न केला जनतेचो आसा शेतकऱ्याचो आसा मगो पक्षान ताट जो केल्लो ताका कारण आशिल्लें धरण मारल्या नंतर शेतकरी वयर सरता म्हणून हो मगो पक्षान चालू केल्लो हाऊ टू एजन फॉर 10 minutes आमचे बंद केले